फर्स्ट लेनीचे म्हणजे फर्स्ट फेजीचे जुवारी ब्रिजाचे इनॉग्रेशन आमी येता त्या 26 तारखे दीस क्रिसमसाच्या दुसरे दिसा सकाळी 10 वरांचेर प्लॅन करता. ह्या इनॉग्रेशनाक आमचे PWD रोड अँड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माननीय श्री नितीन गडकरीजी, जे खरे आर्किटेक्ट ऑफ दीस ब्रीज किंवा खरे ज्यांच्या विजनरी नजरेंतल्यान गोंयाक येदे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर जे मेळपाक शकलें अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी. आमी नॉर्थ गोवा टू साऊथ गोवा कनेक्टिविटीचेर सातत्यान उलयता आनी तेजी मेन ब्रीज जर खंयचो आसत जाल्यार तो जुवारी दुसरो ब्रीज आशिल्लो आनी त्या दुसऱ्या ब्रिजाचो फर्स्ट फेज आज आमी 26 तारखे दीस लोकार्पण करता. सेकंड फेजींतलो प्रोजेक्ट पुराय जावपा खातीर अजुनूय बी थोडे दीस आमकां वतले, बट ट्राफीक कंजेशन आनी हेजो सगळो विशय लक्षांत घेवन फर्स्ट फेज आमी आनी एक लेन ही लोकां खातीर ओपन करता. तितूंतलो फुडें नोटिफाय करून म्हणजे दोशी वाटेंतल्यान हेवी व्हेहिकल आनी बाकीचे मडगांवांतल्यान पणजे वचपी आनी पणजेंतल्यान मडगांव वचपी ह्यो दोनी ह्या हितून लेनींतल्यान सोडटले. तेजी नोटिफिकेशनूय बी रोखडेच आमी काडटले. थर्ड मांडवी ब्रिजाक अटल सेतू म्हणून नाव दिला. ह्या ब्रिजाक कितें नाव आसतलें? अजून तशें कांय दिवना. गडकरी साहेबा कडेन डिस्कस करून CM कडेन डिस्कस करून तेजें कितें नांव आसा ते दीस डिक्लेअर करतले. अजून काय अशें पण आसा एक्चुअली नाव आमी कांय सुचोवना, पूण आमी ते डिस्कस करून आमी करतले कितें आसा.